शापोरा फोर्ट हो एक इम्पॉर्टंट हिस्टॉरिकल फोर्ट आसा एंड इट इज अंडर द गोवा स्टेट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट. तो ओरिजिनली आदिलशान बांदिल्लो, मागीर पोर्चुगीजांनी तो 1543 घेतलो आनी रिबिल्ड केलो इन 1717. सो असो हिस्टॉरिकल फोर्ट आसा आनी इट शेड्स टू बी प्रिजर्वड. आतां म्हाका कळ्ळां की थंय सामकें जंगल जालां, सगळे फोर्टाचेर सगळीं झाडां जाल्यां आनी सगळें हें जालां. सो वेजिटेशन क्लियरन्स म्हणून आसता तांचे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे, थंय ती सगळे क्लियर करून जी सगळे जंगल जालां फोर्टाचेर, फोर्टूच दिश्टी पडना, म्हणजे सकलचे एंट्रन्स आसा ते आतां व्हिडिओचेर पळयलें. सो ते क्लियर करून वेजिटेशन क्लियरन्स एक आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाची ड्युटी आनी तांणी ते क्लियर करून ते वेवस्थीत करपाक जाय. आज पळयताली ही मेन गेट ही ताजी फोर्टाची इकडल्यान बंद केला आनी ते सायडीच्या फाटल्या वाटेनच्यान दोंगर बांदलो आनी थंयसर आमी कितकी झाडां घातली, सुंदरताय करून गेले. जाल्यार ती शॉपां घालून आतां ती सुंदरकाय ना, ती झाडांय ना जाली. मिडियाला तुमकां ह्या फोटाची वयल्या फोटाकून कनेक्शन ह्या फोटा वयल्यान वयल्या कनेक्शन फोटाक वयताले. तेजे अतिक्रमण जावन थंयसर सगळे हो रोड बंद जाल्लो. पळोवपाक पयलें आमी रोखडेच जातीन घेवया आनी करुया, पूण आजून पासून कांय स्पश्ट ना, कोणाचोच आवाज ना. आमी मुनां बिनां केल्या भितर फुटान सगळीं मीटर एकदां पसून पडात जाल्यार परत आमी कशें रुजो जावपाचें ना. तेन्ना मांद्रेकार आहलो तेन्ना तेजेर मातशें लक्ष दिल्लें आनी साफ सफाई चलताली. आतां कोणूच पळयना. ऐतिहासीक वास्तू म्हणून त्याची जपणूक जावपाची गरज आहा. जो थळाव्या लोकांची मागणी आहा की हो जो शापोरा फोर्ट मेन जे आसा तो सगळो सांबाळून दवरचो. स्टुडंटा खातीर शापोराचें नांव श्यामसुंदर फडते.